मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. तापला सांकवाळचो भुतानी प्रकल्प. सांकवाळकार गोंयचे राजधानीत. पणजेच्या आझाद मैदानार प्रकल्पाक केलो खर विरोध. मांद्रेच्या रस्त्यांक घेवन थळाव्यांनी काढलो आमदार जीत आरोलकाराचो फोग. मुख्यमंत्र्याचेर टिकेचे फारपेट. 24 वरां भितर घालत रस्ते जाग्यार, ना जाल्यार फुडलें कितें तें आमी करतात. आदले सरपंचाची शिटकावणी. वेळसांव दर्यादेगेर थळाव्यांचो बोवाळ. साधन सुविधांच्या उणावाक लागून बेजारल्यात लोक. आमदार आंतोन वाजाक घातले गाराणे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांकवाळच्या वादग्रस्त भुतानी प्रकल्पाक लागून वातावरण तापत चल्लां. आंदोलक गोंयचे राजधानीत पावल्यात. शेनवारा वेळसांवच्या लोकांनी पणजे आझाद मैदानार येवन भुतानी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. शुक्रारा थळाव्या पंचायतीच्या भुतानी प्रकल्पाविशीं जाल्ले बसकेत खर वाद जालो. विरोधी वांगड्यांनी सत्ताधारी मंडळान वेळा पयलींच चर्चा सोडल्या असो आरोप केलो. दोंगर कापपाचो परवानो आनी पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्रा सयत गरजेच्यो मंजुरी नाशिल्ल्यान प्रकल्पा खातीर बांदकाम परवानो कित्याक रद्द करूंक ना हाचेर विरोधकांनी गंभीर प्रश्न बसके वेळार केले. शेनवारा वेळसावच्या लोकांनी पणजे आझाद मैदानार येवन भुतानी प्रकल्पाचो खर विरोध केलो. तांणी उपोशनाची तयारी चलयल्या. तेन्ना विचारलें हांवें, बाबा ही झाडां कोणा अंडर? आमी म्हणलें मडगांव फोन केलो फॉरेस्टान. फॉरेस्ट कितें सांगता, आमचे कडेन गाडी ना येवपाक. तुमची जर घरा कडेन खंय कोणालो थंय एक सायल मारलो, कितें माड मारलो जाल्यार झुप्प करून गाडी येता. तेंचे कडेन गाडी ना. आं रातचे टँकर येता, पुलीस येता. थंय पुलीस कोणा अंडर? सीएमा अंडर. म्हणटा कोण? हो म्हणटा तेजे कडेन विचार, तो म्हणटा हेजे कडेन विचार. म्हणजे कोणा कडेन विचारपा आमी गांवच्या लोकांनी कोणा कडेन विचारपा? जेन्ना तो 8-9 प्रोजेक्ट बंद पडलो, आतां तो कितें हाडला? कोणा लागून हाडला? गांवच्या लोकांक. दुसरें आतां पंचायतीचें उलयता, मातसो 2 सेकंड. आतां आमकां आनंद बॉसान पंचायत घर बांदपाक जवळ जवळ 70 लाख मोडून दिल्या. आतां म्हजें एकच लास्ट सांगपाचें आहा. एक्चुली पयर आशिल्लें, कालय आशिल्लें. हांव सोमरा सान ते पंचायतीक इनडेफिनट हांगासाकाचें बसता. हे लोकांनी म्हाका सगळो सपोर्ट करपाचो. हें म्हजें तुमकां आज उतर. आहा तुमी रेडी? इनडेफिनट हांगासाकार बसता भुतानी लागून. भुतानी आमचो स्लोप जो पळय उरला तो काबार करपाक येयला सांकवाळचो. आमची कॅरिंग कॅपेसिटी ऑलरेडी काबार जाल्या आनी इल्लोसो स्लोप उरला. त्या स्लोपाचेर भुतानी आतां प्रोजेक्ट हाडटा. 650 फ्लॅट आनी 70 बंगले. हे परत परत सांगपाची गरज ना, पूण लोकांक कळचें. आज जे पळय कितें चल्लां हे पंचायतीन आमकां अनरेस्ट केल्लें आसा. हे पंचायतीचे पळय कोण फ्लॅट घेवन हांकां एक दिसा लायसन दिलें म्हणटा न्हू पंचायत हे पंच मेंबर, आनी काल ते उठोवन वयतात आमी लिगल ओपिनियन घेतलें म्हणून. 9 दीस तांकां घेवपा जावना. सो म्हाजें स्ट्रेट एलिगेशन आसा. हांव मोविनाक सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी कर. विजिलन्स इन्क्वायरी जावपा जाय हेंचेर, कित्याक नाजाल्यार हे सगळें अशें करीत रावतले. म्हाका हो प्रोजेक्ट नाकाच आनी हांव ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी सांकवाळ्याचे देवळान गाराणे घातलेले. तेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमकां. तेणी भुतानी म्हणल्यार परमेश कन्स्ट्रक्शनान एप्लिकेशन केलें उदकाक लागून PWD कडेन. तेंगेली फायल आहा ती एबायन्स दवरलेली आसा. तेणी जी भुतानीची फायल आहा पळय न्हू ती एबायन्स दवरलेली आसा. तेणी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन दिवना म्हणटा ते. आनी तेणी तांकां कितलीशी कॉरेस्पॉन्डंट केल्ली आसा, बाबा तुमगेले सगळे डॉक्युमेंट दियात आनी डॉक्युमेंट दिले नंतर आमी तुका प्रोविजन NOC दितली म्हणटा. कोण आतां तो PWD सांगता. आनी भुतानीन कितें केलां तें परमिशन कितें केलां हांगा दाखयता आसतना युनिट कमी दाखयलेले आसा. 79 युनिट्स दाखयलेल्या. तेंगेले जवळ जवळ 720 युनिट्स आहा. हे जे इतलें जावपा खातीर कारण कितें? आमच्या गोंयांत जे लोक जे आहा तेच कारणीभूत अशें आमकां रस्ते हाडपाक बी.
जेन्ना इलेक्शन टायमार बरे बरे कॅन्डिडेट निवडून येता त्या बरे कॅन्डिडेट ते निवडून केन्ना हाडिना. फालतू मनशां ते निवडून हाडटा, पयशे घेता आनी पंचांनी सोडटा. त्या खातीर तेच काणीभूत. पूण आयज आमकां अशें हांगा येवचें पडटा. पंचांचे तुवें कॉन्फिडन्सानूय घेवंक ना, तुका जाय तशी सायन मारल्या. सो तूं एज अ सेक्रेटरी मविनान तुका कित्याक अपॉयंट केला? तूं तर तुजे हितून मारता जाल्यार पंच मेंबरांची गरज केल्ली आहा आनी मिटींग कित्याक घेवंक जायी? तांकां फाल्यां पंचांक घरा बसोवपाचें, सेक्रेटरीकूच डिसायड करून दी. तो डिसायड करता की बाबा आपल्याक कॉन्फिडन्स मेवल्या 2 पेपर आहाय म्हणून येदो व्हडलो प्रोजेक्ट पास करता. तर म्हाका सांग, हिंगा कोणाक कॉन्फिडन्सान गेलो हाय? विलेज पंचायतीन जावं लोकांक गेलोले हाय, जावं पंचांक गेलोले हाय. पंच तर ओपोज करीत हाय, आमकां नाका 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 म्हणून आमी रॅली पासून केली. कोणे कानार घेतलें? 2 पॉयंटां लागून 4 वरां आमकां पंचायतीन उबी रावचें पडलें. आनी कारण आमी रिक्वेस्ट करता शटर उगड. आमचो तुळशी बाबान, मावरेलो बाबान कितले रिक्वेस्ट केले, शटर उगड, वार ना, एक झोनेल ना त्या रुमाक, फकत एक दार आहा आनी वार येवपाक शटर आहा ते तेणी उक्ती करूंक ना. कित्याक? गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. मांद्रेच्या रस्त्यांक घेवन थळाव्यांनी आमदार जीत आरोलकाराचो फोग काडलो. मुख्यमंत्र्या कडेन PWD खातें आसा, तोवूय मांद्रेंच्या रस्त्या कडेन किंकोत करता अशें मांद्रेकारांचें मत जालां. मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक तर शिटकावणीच दिल्या. 24 वरां भितर रस्ते जाग्यार घालात, नाजाल्यार फुडलें कितें तें आमी करतात. मांद्रेकारांक बऱ्या रस्त्यांची आश्वासनां पावसा आदीं मेळिल्ली, पूण ती हवेत विरली काय पावसात भिजली कळना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी जीत आरोलकार एकामेकाक खंय दाट, पूण ही दाटी मांद्रेच्या रस्त्यांचेर कित्याक दिसून येना? मांद्रेचो आदलो सरपंच बाला नायकाचो थेट आमदाराक प्रस्न. 6 म्हयने पयलीं ह्या प्री मॉन्सून मिटींग जी घेतलेली आमचे माननीय आमदार जीत भाई आरोलकर यांच्यानी, आनी त्या मिटिंगेक तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिल्लो की विदीन अ पिरियड ऑफ 1 म्हयन्या भितर ही जी होणकुलां आहा पळय ते जेट पॅचर हाडून सगळे क्लियर करता म्हटलेले. आयज 6 म्हयने जाल्यात ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयात तुमी कितें जाल्या ती. ही रस्त्याची परिस्थिती. आनी आमकां हांगासर हॉड मिक्सिंगाचे आश्वासनां दितात. हांव म्हणटा ही हॉड मिक्सिंगाची गरज ना. सद्या जे हांगा जे होणकुलां पडल्यात पळय, जे हांगा सकाळच्या टायमार पळय हे ट्युरिस्ट येयल्या, शेम म्हणटात कोणाक म्हणटात? हे पळय सरकाराक. हे PWD डिपार्टमेंट हे खातें कोणा कडेन आसा? हे गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. आनी हे डिपार्टमेंट पळय हे ट्युरिस्ट येवन शेम म्हणटात. हे रस्ते आमचे, हे गोंयचे रस्ते पळय, हे मांद्रे गांवांत हॉड मिक्सिंग करता म्हणटा रस्ते. 2 म्हयन्या भितर हॉड मिक्सिंग रस्ते करता. आमकां हॉड मिक्सिंग नाका. हे सकाळच्या टायमार जी ल्हान भुरगीं, हे 4-4, 5-5 वर्सांची भुरगीं, ते आवय बापूय हे पळयात, ह्या भुरग्यांक पळयात तुमी. ह्या भुरग्यांक घेवन आवय बापूय वयता सकाळच्या इस्कॉलाक. म्हाका दिसता म्हयन्यान 2 ते 3 फावटी तरी अशी भुरगीं हांगासर एक्सिडंट जाता, पडटात हांगासर. फाटल्या दिसांनी असोच एक्सिडेंट जाल्लो एकामेकांक वाटयता आसतना. एक्झॅक्टली आमचे मांद्रेचे हांगासरली एक तरणाटे भुरगे हांगाच एक्सिडंट जाले, हांगाच बाबडे तेचो जीव आक्कार गेलो. पण हे हांव म्हणटा कितें, हे सरकार हाका पूर्ण जबाबदार आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें, आयज PWD डिपार्टमेंट जेन्ना मांद्रे पंचायतीन जेन्ना हेजो हांव सरपंच आसलो तेन्ना हांवें सांगलें हांवें स्वखर्चान हांगासर कितें तरी करता. तांकां 24 तासाची मुदत दिल्ली जाल्यार तेंच्यांनी 4 वरां भितर येयलेत आनी हांगासर कितें नाटकां करपाक जाय पळय ती तेंच्यांनी केली. हांव ह्या सगळ्या ज्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराकूय सांगता, PWD मिनिस्टराकूय सांगता आनी ह्या PWD खात्याक सांगता, जर तेंचे कडेन हें करपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी हात वयर करचे. आमचे कडेन हें जायना म्हणून. फुडें कितें करपाक जाय तें आमी करता. तांकां 24 तासाची मुदत दिता. जर ही तांकां होणकुलां म्हणोवपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी हात वयर करचे. सगळ्यांक गोंयांक खबर आसा आमचे लोकल जो MLA आसा जीत आरोलकर आनी मुख्यमंत्रीचे सामकी दाट आनी सामके मित्रता हेंची आहा, बरे फ्रेंड म्हणटात ते. जाल्यार ह्या मतदारसंघार मुख्यमंत्र्याक ताका सांगून हांगा बेगेंतल्या बेगीन हॉड मिक्सिंग करपाक जायना, रोड वायडनिंगाची सोड, जे होणकुलां म्हणोवपाक जायना, जेट पॅचर येना हांगासर. सगळ्या जनतेक खबर आसा की जीत आरोलकर हांचो एक मुख्यमंत्री बऱ्या पैकी फ्रेंड आसात. सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार ह्या मांद्रे मतदारसंघाची ही परिस्थिती कित्याक? रस्ते खायले, रस्ते राखप
आता मी माझ्या रस्त्याकडले मी होणे पुरयले राहतात. आमचे रस्ते सगळे पीठ आहे. कित्या खातीर हे आमदारा खातीर हा आमदारा खातीर आमदार जी आरोलकर खातीर कित्या खातीर हे जी आरोलकर फक्त डील करता रस्ते कडेन सारखे रस्त्यांचा कांयच बघणार ना तो डील खंय आहा जाल्यार सांगा तेका. हे आमी आतां गाडी चलयता हे पळय घोणक्यांनी घालचे पडटात मगर एक्सिडंट जातात. मागीर सरकार म्हणटा का कशें एक्सिडंट जातात ते म्हणटा. ते सारखे चलया म्हणटा सीएम म्हणटा सारखे चलया मरे. कशें चलोवपाचे रस्ते आशिरत घोणके आसत खंय म्हणून सायट मारतलो. तुमी आतां म्हाका सांगाय त्या वाटेन आतां गाडी येयले ह्या वाटेन आतां गाडी आमी आतां वयतो जाल्यार खंयच्या वाटेन वचपाचें हे आतां घोणके बघा तुमी. हे सरकारा हे आमच्या सीएमा कडेन हे खाता आहा मरे. बारीक बारीक भुरगे आहात न्हू ते मरतात कित्याक भुरग्यांक आनी फुडें दवरतात कोणें फाटल्यान बसयतात कित्याक गाडी आतां होणक्यान गेल्या उपरांत भुरगे उखलतात उसान मगर ते सकयल पडटात. गाडयांची कशी वाट लागता आनी गाडयो चलोवप्यांक कशें भोगचें पडटा ते दीपक म्हामलान मुदयेर थीक उतरांनी सांगले. आयकात. पिड्या जाल्लो अख्खो रस्तो आणि त्याच्या खातीर म्हाका दिसता माझ्या गाडयेचे ओमनीचे 2 फावटी माझे पट्टे आले पडले. म्हाका फावटी दिसता आगरवाडे मेकॅनिक आमचो हा बघतो त्या मेकॅनिका तुम्ही विचारला आता 2 फावटी तरी मी जवळ ऐकला एक 2दा मी ह्या टू व्हिलर पडलं. एक म्हणतो आमची माई म्हणते तारा हडपडकर त्यांच्या घराकडे थंयसर आयलँड मातसो ती पंच मरे तिका कोण कॅरच करिना खंय मरे. कोण आयकून घेना न्हू. ती सगळ्या डिपार्टमेंटान गेली. आमचो सरपंच आमचो हा प्रशांत नायक माझे सरपंच आता सध्या पंच मेंबर म्हणून हा बघ तेव्हा सुद्धा आम्ही बाळा रिक्वेस्ट केली बाबा मातसं ह्या रस्त्याचं काहीतरी बघा. ते लोकांना खूप हालतात त्याच्या खातीर कोणी वाचोवपाक वयता होणको म्हणत मग दुसऱ्याची गाडी मारता. बाकी लोक गुन्हा काय करतात ना तुम्ही खंय गड मारता पण लोक होणको वाचोवपाक वयता न्हू. लोक सगळे होणक्यान गाडी घालचे ना कोणाक त्याच्या खातीर मातसो आमच्या आमदारान मातसो लक्ष घालपाचो तेचेर मातसो दिवपाचो. पंचायत आमचे हात म्हणतो फाटल्यान पण आमदारान लक्ष खूप घालपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेळसांव दर्यादेगेची चिंता लोकांक सतायता. दर्यादेगेर सारक्यो साधन सुविधा नात. थळाव्यांच्यो साबार कागाळी आमदार आंतोन वाझान आयकून घेतली. सिनियर सिटीजनांक वेळसाव दर्यादेगेर आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. थंय सारक्यो साधन सुविधा ना. थळाव्यांनी मुखेल दर्यादेग वाठारांची इबाडपी स्थिती, दर्यादेगे कडेन वचपी रस्तो, येरादारी करपा विशीं आनी सिटींग अरेंजमेंटा विशीं हुस्को उक्तायलो. कुट्टाळचो आमदार आंतोन वाझान उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी आनी थळाव्या नागरिकां सयत वेळसाव दर्यादेगेची पळोवणी केली. आंतोन वाझान थळाव्या लोकांचे हुस्के पयस करतलो आनी दर्यादेगेवेल्या साधन सुविधा संबंधीचे प्रस्न सोडोवपा खातीर पावलां उबारतलो अशें आश्वासन दिलें. म्हणल्यार आयज आमी वेलसांव पार्ली जे आमचे पिक्चर आसा तुमकां सदांच सांगता वेलसांव जो धाकटोसो आमचो गांव आसा पूण सोबीत गांव आनी आमचो सोबीत जो आमचो बीच आसा वेलसांवचो इतलो क्लीन आसा आनी इतलो बरो आसा. हांगासर एक बँड स्टँड आहा आनी हे बँड स्टँडार जेन्ना ती स्टेप्स आसा ती स्टेपां भरपूर ती म्हाका दिसता आमची रेंव आसा ती रेंव भरपूर सकयल देंवता आनी हे बँड स्टँड आसा स्टेप्स आसा ती सकयल रेंव धांवता वयता आनी मागीर तेका सिनियर सिटीजन आहा तांकां देंवपाक मेळना. तुमकां आतां पयलां आसतलें इतलो ताका हायट आहा तो व्हेरी डिफिकल्ट सिनियर सिटीजनाक सकयल देंवपाक तें आतां आमी पयलां सांगपाचें म्हणल्यार. आनी तशेंच आमच्या वरा आमचे WRDचे ऑफिसर आसा ताका हें आतां इन्स्पेक्शनाक हाडल्या आनी तांच्यांनी सांगलां जाता तितले बेगीन आपूण सद्या अरेंजमेंट करता म्हणून सांगलां. ताचे उपरांत बाकीचे दोनूय सायड जे बँड स्टँड आहा ते स्टेप्स आसा दोनूय सायडीन हे सायडीन ताका आमचे जे कितें जाता ती भाशेन कॉन्क्रीट वो आमचे कितें म्हणटात तेका मार्बल बा घालून ताका बिल्डअप करून ताणें बरोसो हांगासर हें करता म्हणून सांगलेलें आसा. पूण सद्या आतां आमी मेन म्हणटा एक 15 दिसां पयलीं आमी जी स्टँड स्टेप्स आहा ती आमी रेडी करून लोकांक दितले. कित्याक म्हाकाय दिसता कित्याक आतां आमी पळयतालो बरो सकयल आमकां पांव घालचो पडटा आनी सिनियर सिटीजनाक सकयल येवप व्हेरी डिफिकल्ट. ही आमची ब्युटी बीच आनी आमचें सिटींग अरेंजमेंट जाणटे आमच्या सिनियर सिटीजनांनी बसताय आनी म्हाका ते फोन कोताय की आज कितले हें जालें 2 वर्सां जालें हे अशें आहा रायडींग आनी हिंगा आमकां देंवपा मेळना सिनियर सिटीजनाक. सो ते सकयल पडटाय आनी कितें जाता मागीर हांव सरा पयलो एप्रोच जातालो तो सर म्हणपाक लागलो ओके आपल्या टायम मेळटा तो आपूण कोता. आनी आज हांव देबोट कर म्हणटा सराक ताणें ताबडतोब हे
WRD मनीस हाडले इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी आमकां प्रॉमीस दिला आमकां जाता तितले बेगीन आमी करताय कित्याक ही एक आनी हिंगा खूंय बसपाक आमकां खूंय लुगार ना सिनियर सिटीजन आमच्या वेल्सा खूंय कांय ना ही एक ब्युटी बीच आहा सो ताका लागून आमी सराव सांगलां फकत आमकां हें मातशें सारकें करून. वाठारांत आशिल्ल्या रेल्वे क्रॉसिंगांक लागून लोकांक खूब त्रास जाता. लोकांक वराच्या वरां क्रॉसिंगेक रावचें पडटा. हाचेर कितें तरी उपाय सोदून काडात अशें थळाव्यांनी मागलां. आयकात थळाव्यांक. सदां ही सॉयल इरोजन जालां हे फाट चड जालां आनी दीस इज नेचर सदां वर्सा जाता. सो एज अ ह्युमन बींग वी हॅव टू इन्फॉर्म. नेचर जायते डिस्ट्रक्शन जाता बट आमचें काम कितें इन्फॉर्म करपाचें. सो जो पंच आहा हिंगाचो हे वॉर्डाचो पंच आहा ताका कांय पॉयंट केलो ना. तो म्हाका दिसता हांव जाणटे भाशेन ताका पंचायत डिस्पेरिंग तेवूय पडना सारकें. दीस इज अ व्हेरी ब्युटिफूल बीच आनी पीस लवींग बीच क्लीन सारकी क्लीन. सो आमी MLA को मागताय सर जाता तितू बेगीन आमगेलो प्रश्न सोड. आनी दुसरो प्रश्न आहा तो सर आमगेलो एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा तो सर हांव नको कित्याक लागून तो तुजे कडेन मांडनाय ते आमी जायत पाटी हितू गेले आमी पंचायती गेले सरपंचाक सांगलां सर आमकां थिंगा रेल्वे क्रॉसींग त्रास जाताय आमगेली मागणी तुका दवर म्हूण आमच्यान तुका डायरेक्टली आमच्यान तुका दिवपा जाता बट पंचायत हॅव टू गिव टू यू एंड यू हॅव टू गिव टू RVNL. हांव नको कित्याक लागून इगो हे जाता तुमगे सगळ्यांक लोक त्रासा पडटा. काल सुमार राती कडेन 45 मिनट्स आमी उरले आनी ती कोणाकूय कितें जालोलें जाल्यार कोण जबाबदारी. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 19 ते 22 ऑक्टोबर मेरेन गोंयांत 24वी राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप जातली. डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज विभाग ही चॅम्पियनशीप घडोवन हाडटा. SCG खेळा मळार सर्त जातली. आयोजकांनी पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. 24 नॅशनल पॅरा स्विमींग कॉम्पिटिशन आयज गोंयांत भितर करतात. SAG हांगा स्विमींग पूल आसा कांपालाचेर. आमचे कडेन 28 स्टेट्सांतल्यान सादारण ते 518 स्विमर्स आयिल्ले आसात आनी तांच्यो कॅटेगरायज केल्ले आसात S1, S2 टील S14. द मोस्ट सिवियर वन्स आर इन S1 कॅटेगरी. देर आर अबाउट 300 गोल्ड मेडल्स, 160 silver medals and 140 bronze medals for this tournament. Yet 300 races will happen. या स्विमिंगाच्यो 300 रेसीस वरतले. This is a big event or big competition which is coming up in Goa. We have over 300 officials who have come to take care of our athletes. Besides we have some escorts and coaches who have come along with that. The total accommodation which is required is something over 1,000 people, who are in this. Besides our Goan volunteers. हे फाल्यां म्हणजेच 20 तारखेच्या सांजचे 4 म्हणजे इव्हेंट सुरू जातले सकाळचे 20 तारखेर फाल्यां सांजचे 4 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तशेंच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गोवा मायसेल्फ अँड ऑल दी पॅरा ऑलिंपीक कमिटीचे जे आसात तशेंच आमचे सेक्रेटरी आसतले, आमचे स्टेट कमिशनर आसतले, आमचे डायरेक्टर आसतले. इन प्रेझन्स ऑफ दॅट वी वील हॅव अ ग्रँड इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी. It is my pleasure to announce the 24th National Para Swimming Championship being held in Goa for the first time. This event brings together over 518 para swimmers competing in 300 races who are participating from 28 different states. And additionally we have about over 300 officials who have come down to make this grand event a very successful one. I am thrilled to acknowledge that our venue, the SAG swimming pool, has been made fully accessible, meeting international standard, and thanks to the unwavering support of Honorable Minister for Sports, Sri Govinda Gowdeji, and our own Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji. We appreciate the tireless efforts of the Paralympic Committee of India, especially Dabas and all his team. I would like to express my sincere appreciation to Coal India and PN Real Estate for their sponsorships.
Since the time I have taken over as a Minister for Social Welfare, we have seen a lot of impactful changes in regards to giving dignity to persons with disabilities in the state of Goa. After the successful organization of successive International Purple Fest 2023 and 2024, our government has promised and started a dedicated department for the empowerment of persons with disabilities, and now I have been also given the portfolio of newly created department. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. शेनवारा हवामान सुखें आसलें, कांय सुवातांनी पावस शिरशिल्लो, दमट उरतली अशें आसतनाय सप्तकाच्या शेवटाक गडगडाच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. आयतारा गडगडा सयत वीज पडपाची शक्यताय आणि वादळी वाऱ्याची शिटकावणी लोकांक दिल्या. तशेंच झाडां आणि पालसणां कोसळपाचो धोको उक्तायला. वादळाच्या वेळार जाता तितले घरा भितर रावपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. पावस कमी जातलो अशी अपेक्षा आसा. तापमान थंड जावचें ना. चड आर्द्रतायेंत भोंवतणचें तापमान 40 डिग्री सेल्सियसाच्या लागीं आसतलें. रातच्या वेळार तापमान सुमार 25 पावतलें. थंडाय वाडटली. आयतारा खातीर येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. आयतारचे तापमान 31 डिग्री आणि 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.